मनामध्ये आम्ही आले आम्ही आकडे वळले तारी आम्ही आले आम्ही आकडे वळले तारी. अरे बाळा येता तार गावली मला सारखी. अरे देमोलो दाय असताना तार मारपाक केन्ना चुकला चके. अरे तुझे पहिले मिशन सांग बळे पुढे किती झाले ते. दर्या झाला मी तुफान दर्यावयली तार अशी हालतली कशी करून वरण पावळ पलतली. आम्ही आले आम्ही आकड्या वयले तारी आम्ही आले आम्ही आकड्या वयले तारी. चक मानालो पोर म्हणून हिंसायलो संपूर्ण जीवितभर ताणी आज देशात संविधान दिले. अरे ह्याच पिढ्याचो आमका हिशोब जुस्त करचो असा. अरे शक्ती दोषान बशिल्ल्या या समाजात ताच्या शक्तीची धरणी काय करून दिवपाक जाय म्हणून ही आम्ही शस्त्र हातात घेतलेली असा. जवान लाल मैदान. जवान देवू तुझ्या जीविताचे उद्देश किती. गोय भियेची मुक्ती. जवान गणा तुझे कुळ खंयचे. आझाद गोमंतक दल. जवान शाकी परम सत्य किती. इत्तेफाक कुर्बानी. या पोर्तुगीज साम्राज्या आड झूज घेवपाक तयार असाल. हरा दवळलं बाळा मामा असाच असंच करतलो. बाबो सांगता तो बाळा मामा एक दीस गोय स्वातंत्र्य करतलाच. अरे म्हाका एक सांगोच्यानी पाकले वयतली तुमी कितें करतली. म्हाका पयलीं सांग जेन्ना पाकले वयतले पळय तेन्ना तूं आमकां पिपिरमिटा दितलो मरे. पिपिरिमीटर गो पिपिरिमीटर तुमचे आतां दिना घे हेजी वचून पिपिरिमीटर घेवन येत पळया. तू हांगाच राग घेऊन येता. चांगली आयक गो कितें मामा. गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर आमी हांगसर एक शाळा घालून गो म्हणजे तुमकां वावराक न्हू शाळेक वचोंक गावतलें. ओय तू लक्ष्मीक धाडटलो मरे शाळेंत. चल चल चल. बाळा शांतारामाच्या भाटातले आंबे तुवें चोरले मरे. अरे तोरा लागून आमी तरी जावंक दियात मरे. काय नजो कुसको आमो जवळच्या दीस कुसलो चल बसताऱ्या. सोलार जेन्ना तुम्ही म्हाका आफयला तेन्ना हांव आयला. फूट मारचेली संविधान बिलचेलीची काळीत ना. ह्या भुरग्यांचो बापूय बरो ना. त्यांचो साथ व्हरून पावली म्हाका. मागीर जेन्ना तुम्ही थंय आपयला तेन्ना हांव येता. चला तो पोरान घेवन येता. जय हो मुक्ताला. जय हो मुक्ताला. सदा साहेब थोडे बाळा 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 बाळा. जय हो
एज अ कलाकार म्हणून आमी एक बरी तरेची प्रस्तुती दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळे श्रेय जे वता ते प्रत्येक आर्टिस्ट, बॅक स्टेज आर्टिस्ट, टेक्निकल टीम ह्या सगळ्यांनी जी फक्त हे 20 दिसां भितर जी मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली, आज एकंदरीत हो सभागृह कचाकच भरिल्लो आशिल्लो. जो ज्या तरेन रिस्पॉन्स जो मेळटालो त्या हांव बरें जालें म्हणून सांगपाक शकना, कारण इट इज अ ऑडियन्स कॉल. आनी म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो, जो प्रतिसाद म्हाका आमच्या नाटकाक ऑडियन्सान दिलो त्या बद्दल हांव ऑडियन्साचे खूब आभार व्यक्त करतलो. बाळा राया मापारी हो एक अनसंग हिरो, जिचो गोंयान त्यांनी कितें हुतात्मे दिलें, स्वातंत्र्या खातीर कितलें बलिदान दिलें, त्याग केलो, जे बरेचशे जाणांक काही माहिती ना. आणि म्हणूनच नॉलेज टर्मिनस परिक्रमा तांणी ठरयलें की बाळा राया मापारी ही एक तेजी स्टोरी जी आसा, तेजें तें स्वातंत्र्याच्या खातीर तें बलिदान जें आसा, तेजें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा तें जगा मुखार हाडचें. आनी तातूंतल्यान हो एक प्रयत्न एकंदरीत लोकांच्या भावना ज्यो आमकां व्यक्त केले नंतर कळले त्या वेळाचेर खुबशे इमोशनल आशिल्ले. बाळा राया मापारी हो कोण आशिल्लो आणि तेणी कशें हें सगळें त्या सेनानी भितर येवन एक फौज तयार केली आणि हे सगळे पोर्तुगीजांच्या विरोधान हे लढो दिलो. हो एक स्टोरी नॅरेट करून दिल्ली आशिल्ली. त्या बद्दल लेखकाचें कॉन्ट्रिब्युशन, दिग्दर्शन, लायटींग, म्युझीक सगळ्यांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें अप्रतीम आसा. त्या सगळ्यांचे हांव आभार आनी तुमचे सगळ्यांचे. आणि अशा पद्दतीन हे प्रयोग म्हणटा गोंय भितर गोंय ते संस्था कॉल घेतले त्या वेळाचेर नंतर कळटलें, कारण आमची नाटकां जी जातात ती सदांच मन समोर असतात की लावपाक जाय अशें आसता, पूण कशे तरेचे आर्टिस्ट बाकी सगळे संस्था कशे घेतात ताजेर अवलंबून आसता. देशराग हे नाटकाचो पयलो प्रयोग आज पळोवपाची भाग्य मेळ्ळें. आनीक तातूंत जीव गुंतून सगळ्या आर्टिस्टांनी काम केल्लें आसा. तातूंत भितर बाबू गोविंद आनीक युगान आनी आपलें सगळें कौशल्य जें आसा पळय तातूंत सामकें अर्पण केल्लें आसा. आनीक बाळा मापारी आसा पळय म्हाका निर्मीत केल्लो आसा, पुनर्निर्मीत म्हटल्यार तें व्यक्तीक म्हत्वाचें. हांव बाब युगांकाक आनीक बाब गोविंद आनी रोहीत एका आनीक पात्रान सुंदर अशें सादरीकरण केल्लें आसा. आनीक म्हाका दिसता की ही स्पर्धा सोडूच, त्या शिवाय हे नाटकाचे प्रयोग आमच्या गोंयाच्या वेगवेगळ्या गांवांनी जावपाक, शहरांत जावपाक आनी गोंयच्या भायरूय बी आमी मुंबय आसुंये, पुणे आसुंये, हातूंत सुद्दां नाटकाचे प्रयोग जावपाक. म्हजे कडल्यान जितलें म्हूण सहकार्य करपाक जाता तें नेहमीच सहकार्य आसतलें अशा प्रकारची ल्हानशें उतर दिता. आनी परत एकदां सामकें मनापासून शुभेच्छा. ह्या एकंदर नाट्य प्रयोगांतल्यान बाळा मापारीचें कुटुंब जें आसा पळय तांकांय एक वेगळ्या प्रकारचें सात्वीक समाधान जें आसा तें मेळटलें. ते वरवीं पयली गजाल म्हणटा तें हांव सगळ्यांक नमस्कार करता की आज इतलो पावस पडलो तरी पूण सगळो हावस फूल जालो. वयली गॅलरी उगडची पडली. सो इतलें प्रेम आनी आशिर्वाद ह्या लोकांनी आमचेर घालो, बेसांव घाले, तांकां नतमस्तक जाता. म्हजें पयलेंच नाटक तशें परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस ह्या संस्थेचें आमचें पयलें फुडलें नाटक. सो गोंयभरच्यान जे कोण हांगा आयले आमकां उर्बा दिली, सगळ्या कलाकारां वतीन, सगळ्या आमच्या तंत्रज्ञ वतीन तांकां हांव नमस्कार करतां. सो एक पयले खेप आमी हो बाळा राया मापारी हाजी फक्त जीण न्हय, तर बाळा राया मापारी खंयच्या समाजांतल्यान आयलो, शेतकरी कश्टकरी समाजांतल्यान आयलो, ताजी त्या वेळाची भावना कितें आशिल्ली, ताजी देशाची परिभाशा कितें आशिल्ली हें सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो. तेन्ना वेगळे वेगळे अंगारी आमकां तातूंत मेळ्ळे. तातूंत सुभाष चंद्र बोसाची आझाद हिंद सेनेचो प्रभाव आशिल्लो, तातूंत वेगळ्या वेगळ्या विचारांचो अशा जागतीक शेतकरी चळवळीचो ताचेर प्रभाव आशिल्लो. बाळा राया मापारी हो सत्याग्रही आशिल्लो, जो लोहियाक मेळपाक मडगांव गेल्लो. ताणें जेन्ना शस्त्र उखल्ले, आमचो पयलो प्रधानमंत्री पंडीत नेरून जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें तेन्ना खेरीतपणान बाळा राया मापारीचो ताणें उल्लेख केलो की अशे तरेचो बलिदान गोंया खातीर दिवपी हो नॅशनल हिरो जावन, दीस इज नॉट अ स्टेट हिरो बट इज अ नॅशनल हिरो. ज्या पद्दतीन भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरूचें नांव घेता त्या पद्दतीन बाळा राया मापारीचें नांव घेवपाक जाय की अशा मनशाची एक
काय 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 अशा मनशाच्या जिविताचेर प्रकाश घालपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी म्हज्या वांगड्यांक संदी मेळटा ताचें हांव भाग्य समजतां. आतां आनीक प्रयोग हेजे जातले गोंया भायर बी तशें कितें? डेफिनेटली की आमी जेन्ना हो विचार केला की दीस इज अ मास प्रोडक्शन तुका आमकां हो विचार बाळाराय विचार जो आसा तो लोकां भितर वचपाक जाय आनी त्या पद्दतीन ताची आखणी जाली आनी त्या पद्दतीन आमी ताचें हें केलां की डेफिनेटली हे गोंयभर आनी गोंया भायरूय हे नाटक वतलें आनी तातूंत बाळाराय परिवहनचो गोंयचो केदो व्हडलो हिरो आशिल्लो ते लोकांक समजलो.